मांद्र्याचे सप्तेश्वर इन्स्टिट्यूटचे भुरगे आणि टीचर हांगा आयिल्ले आसा आणि आयज आमच्या भुरग्यांनी भरपूर असे जो लिटर आसा कचरो तो लागीं केल्लो आसा. भुरग्यांक बीच क्लिनिंगाचे म्हत्व हांगा आमी पटोवन दिल्ले आणि आमचो NSS युनिट आसा. आमची टीचर सुमेक्षा गांवकर, आमचो टीचर रामा गोवेकर आणि श्याम पातलेकर तसंच श्याम पोखरे हे सगळे हांगा आयिल्ले आसा आणि आमच्या भुरग्यांनी भरपूर असो कचरो गार्बेज प्लास्टीक लागीं केल्ली आसा. मोरजी बीच हे टर्टल बीच म्हणून फामाद आसा, पूण ह्या बिचार मोठ्या प्रमाणात कचरो आसा. आता पावसाचे दीस सुद्दां असले तरी आमच्या भुरग्यांनी भरपूर कचरो लागीं केल्लो आसा आणि ही योजना जी आसा ती कोस्टल क्लिनिंग पोस्ट 25 च्या अंतर्गत राबयल्ली आसा आणि हेतून आमचे 50 भुरगे NSS युनिटाचे सहभागी जाल्ले आसा आणि तेंच्यांनी बऱ्यापैकी हो कचरो लागीं केल्लो आसा. धन्यवाद. आज मोरजे बिचार आम्ही पळयला की जे शेग आसा तेंचो कचरो अजूनही थंय पडलेलो आसा. तेंचे टॉयलेट पायपां थंयच आसा. ती सरकारची पर्यटन खात्याची एक चूक आसा की तेंच्यांनी ते लक्ष घालूंक जाय की बाबा शेग बी दिले अलॉट केल्या उपरांत तेंच्यांनी जो गार्बेज आसा तो काडून उडयला की ना. तसेच जे मनीस हांगा जे नेमला ते सारखे काम करता हेचे देखरेख आसपाक जाय. ते अशें आहा की खूब ते बॉटल्स भरून बियरीचे थेयल्ले आसा ते कोणी व्हरंक ना. ते व्हरपाक जाय. शेकाचो कचरो काडपाक जाय. चडसो जाळ्यांचो कचरो आसा तो करून बीच आमचे हे क्लीन अशें ठेवपाक जाय. ह्या पर्यटनाचेर हे बिचार आनी लोकांक खूब पोट भरता आनी हे जर बीच क्लीन थेयलो तरच हांगासरलें पर्यटन वाडटलें. तशेंच हांगा जी पळय पावसान मार्वेल ही जी इम्पॉर्टंट अशी वेल आसा ती सगळ्याक बहरलेली दिसता आणि ती कोस्टल पर्यावरण राखपाक खूब अशी मुखेल जावन आसा आणि ही जी वेल आसा ती आदी आमकां फुल्लली दिसता आणि भरपूर पावसा आसल्या कारणान ती वाडलेली दिसता. हाचे उपरांत जे वेवसायीक आसा ते ती उडोवंक शकता. हेचेर लक्ष दिवपाक जाय कारण कोस्टल जे रेग्युलेशन आसा तेंच्यांनी हे पर्यावरण राखपा खातीर खूब प्रयत्न करपाक जाय. हे खास टर्टल बीच आसल्या कारणान हांगा चड लक्ष दिवपाची गरज आसा आणि हांगासर मर्यादीत अशें पर्यावरण आणि पर्यटन आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.